प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 10वा विसवूर वोड 1 ते 12 पर्यंत. लूक चॅप्टर 10 वर्सेस 1 to 12. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. हाच्या उपरांत सोम्यान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो असलो त्या नोगरान आनी ते सुवातेर तांकां दोगां आपणा फुडें धाडले आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक खरेंच खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुणे मोळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण लाणग्या मदें मेंढरे कशें हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय दवरात. बोक्षें ओ बुती ओ वाणो व्हरो नाकात आनी वाटेर कोणाकूच वळखी नाकात. खंयच्याय घरांत भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसली मनशां थंय आसतीत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली, ना तर ती तुमचे तांय परत येतली. एकाच घरांत रावन ती कितेंय तुमकां दितात तें खायात आनी पियेयात. तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घरा घोरी भोवो नाकात आनी खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें जेवत. थंय आसतीत त्या वायटकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमचे तांय येवचें जालें अशें सांगात. पूण खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दिना जातीत जाल्यार रस्त्याचेर वचून म्हणात, आमच्या पांयांक लागलोली तुमच्या नोगराची धूळ पर्यंत आमी तुमचेर आड झाडून उडयता. तरी पूण देवाचें राज येवचें जालें म्हूण जाणा जायात. हांव तुमकां सांगता, त्या दिसा सोदोमाची जोडटी तसल्या नोगरा येतली खोर जावची ना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेजू जेन्ना ह्या संवसारांत 2000 वर्सां पयलीं येयलो, ताणें आपल्या शिसांक दोगां मदें धाडले. आनी भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की 70 आनी 2 शीस जेजून धाडले दोग जाण म्हणून. म्हणजे 36 जाग्यां कडेन दोगांक धाडले. आनी भाव भयणीनो, आयच्या दुसरे वळीन जेजू तांकां कितें सांगता, तो म्हणटा, पीक खरेंच खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपलें लुणें मोळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. भाव भयणीनो, जेजू कितें कोत्ता, तो म्हणटा तांकां मागणें करात म्हणटा. मागणें करात म्हणटा. कसलें मागणें? की दोनयान मागणें करूंक कितें वावराडी धाडपाक. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून हें मागणें केलें, तो थंयसर मागणें करून बसोंक ना, पूण ताणें दोगां जाणांक धाडले नोगरांनी लोकांची तयारी करपाक, कित्याक तो त्या नोगरांनी शिकोवपाक वचपाचो आसलो. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हें उतर आयकता, पीक खरेंच खूब पूण वावराडी थोडे, आमी फकत हें मागणें करता, सायबा आमी जाणो पीक खरें खूब पूण वावरी थोडे. ह्या पासत हांव दोनया लागीं मागतां की वावराडी धाडूंक आपलें लोकांक उतर दिवपाक. फकत मागणें केल्यार जाता? कितलो लोक मागणें करता पूण मागण्या उपरांत कांयच करिना. जेजून मागणें केलें, ताणें मागणें केलें, ह्या पासत म्हणलें, पिकाच्या दोनया लागीं आपलें लुणें मोळणें वावराडी धाड म्हूण मागात. ताणें तांकां सांगलें, दोगांक धाडले आनी तांकां सांगलें, कितें सांगलें? तुमी मागात की पिकाच्या दोनया लागीं आपलें लुणें मोळणें वावराडी धाडूंक. आनी तेच जावन आसलें वावराडी. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना ते गेले हें मागणें करून,
लोकांनी पडून आतां लोक तें उतर आयकलो, जेजूचें उतर आयकलो, तांची तयारी जावन आनी ते आतां आपुणूच एक बावराडी जाले. 2000 वर्सां जावन आयज जेन्ना हें शिवर्तमान आमी आयकता, आमचो सोमी, आमचो देव जेजू जो खुर्सार गेलो, आमचें तारण केलें आनी आमी ताका मानलो आमचो सोमी देव आनी सर्वंडार. आतां आमी एक नवी रचना जाल्यान आमचें तारण जालां, देवान आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला. म्हणटच आतां आमच्यान हें मागणें करूंक जायना, सायबा वावरादी धाड, कित्याक आमी जे जेजूक आमचो सोमी देव मानला, आमी जेजूचे शिश्य जाल्या, आमीच ते वावराडी जाल्या. म्हणटच आमच्यान आतां मागणें करूंक जायना, सायबा वावराडी धाड, आमी आतां वावराडी आहात, आमी वावराडी जाल्या. आमी फकत वसोंक जाय आनी देवाचें उतर परगट करूंक जाय. म्हणटच भाव भयणीनो, कितले पाटी आमकां शिकयलां की आमकां कितली गरज आसा जाल्यार आमी मागणें करूंक जाय. वय, आमी मागणें करूंक जाय, पूण आमचें मागणें ह्या वेळार नव्या करारान फकत वाखाणणी आनी दिनवासनीचें मागणें, कित्याक जेजून आमकां सगळें करून हाडलां. ज्या दिसा आमी जेजूचे पाटलावदार जाले, खरेपणी आमी क्रिस्तांव जाले, आमी जेजूक आमचो सोमी देव मानलो, देवान आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिलो आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां आमच्यान शिवर्तमान परगट करूंक जाता. आनी दुसऱ्यांक जी आजून जेजूक नोको, आजून बरी खबर आयकोंक ना, तांकां जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवंक जाता, देवाचें उतर परगट करून. तर आयज भाव भयणीनो, देव आमचो सर्गीचो बाब तुका आनी म्हाका पळयता आनी म्हणटा, तूं एक वावराडी, तूं एक वावराडी, वस तुज्या कुटुंबांनी वस, तुज्या शेजाऱ्या कडेन वस, तुज्या इग्रोज मातेन वस, खिंचोरूय वेताय तो, तुजी गोंय कितें, दुसऱ्यांक सांग कशे भाशेन तुजें जिवीत बदलना. भाव भयणीनो, आमचें जिवीत बदलोंक ना जाल्यार आमी कशे वावराडी जातले? आमच्यान कितें सांगूंक जाता दुसऱ्यांक? बरी खबर दिवंक जाता, ओ फकत न्यूज पेपराचेर ओ रेडिओचेर ओ टीव्हीचेर ओ व्हॉट्सएपाचेर जें येयलां, वायट खबर येयल्या, तीच आमी सांगतले दुसऱ्यांक. अरे जाणय मरे, हें जालें, ताका मारलो, ताजी बायल धांवली, सगल्यो वायट खबरो आमी सांगतले. पूण ज्या दिसा आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, पवित्र आत्म्या उदेशी, आमी आतां वावराडी जाता आनी दुसऱ्यांक जेजूची बरी खबर दिवपाक पावता. हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.